आमची बास कोंकण आमचो गांव. मनादिक वरनरांक आनी हांगासर हजर आशिल्ल्या तुमकां समेस्तांक म्हजे प्रणाम. हांव आज आमचे गांवचे पुणशेता विशयांत 2 शब्द उलोवंक आशेता. आमचे गांवांत साबार पुणशेतां आसात. तातूंत हांव थोडे पुणशेता विशयांत उल्लेख दिता. पयलें जावन आसा बाळूक जेजूचे पुणशेत बिकर्णकट्टे मंगळूरू. हे एक नवादीक यात्रीक पुणशेत जावन आसा. हांगासर विविध जाती कातीचो लोक मागोवंक आनी बाळूक जेजून केल्ल्या उपकाराक अर्घ दिवंक येतात. हे पुणशेत कार्मेलीत पाद्रपांनी बांदलें जावन आसा. हांगासर देवास्पूण दृढ आसा की लोक खाली पांयांनी भेट दिता आनी भावात म्हळ्यार फकत मागणें मात्र न्ही, एकामेकाक आदर दिवचें म्हूण दाखयता. दुसरें जावन आसा सांत जोसेफाचे पुणशेत मुडिपू. हे पुणशेत मंगळूर तावन 25 किलोमीटर पयस आनी दोंगरार आसा. मुडिपू जाग्यार सांत जोसेफान बेतकटी मारतना उदक वळ्ळलें म्हणून पातयेनी आसा. मैजेचे काळार अशेंच घडिल्लें. लोक हांगासर भलायकी, घटाय आनी धैर्य मेळोवंक येता. हांगासर हर एका वर्सा जानेर म्हयन्यांत वार्षिक परब चलता. होनी जाय की एक भावार्थ वाडून येवचो जागो जावन आसा. तिसरें जावन आसा सांत लॉरेन्साचें पुणशेत आत्तूर कारकोळ. सांत लॉरेन्साच्या बेसिलिका आत्तूर एक भोव आदलें आनी शक्तिमंत पुणशेत जावन आसा. सांत लॉरेन्स अजापांचो आनी भलायकींचो सांत जावन आसा. हांगासर विविध जाती कातीचो लोक मागोवंक येतात. खऱ्या काळजांत आयिल्ल्यांक सांत लॉरेन्स खाली हातांनी पाटी धाडिनान म्हणटात. चवथें जावन आसा सांत आंतोनीचें पुणशेत पकाला बेळमाल. पकाला बेळमाल लागसार आसचे सांत आंतोनीचें पुणशेत एक भावार्थान भरिल्लें स्थान जावन आसा. हांगासर हर एका वर्सा जुनाच्या 12 तारखेर जावची वार्षिक परब हजारांनी लोकांक लागीं हाडटा. ही सर्व पुणशेतां फकत पवित्र बनपा न्ही, हांगासर अजापाक घडटात, देवा लेगीत उलोवंक शकता आनी एकामेकाक मोगांत आनी भावार्थांत उलोवंक शकता. सांत आंतोनीची मोवाळाय, बाळूक जेजूची सोकासाय, सांत जोसेफाची धैर्य वा सांत लॉरेन्साचे गुण करची सकत. अशें आमी हर एक पुणशेत भावार्थांत चल्ल्यार देव आमचे सांगात चलता म्हूण दाखोवन दिता. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं.